फाटल्या 4 दिसां सावन राज्यात पावस सक्रिय जाला। शेनवारा दिसभर पडिल्ल्या पावसान राज्यात 1 इंच पावसाची नोंद जाल्या। देशभरात सक्रिय जाल्ल्या पावसाचो परिणाम गोंयांतूय दिसून येता। येवपी 24 वरांनी मोठो पावस येवपाची तशेंच दर्यांत मोड जावपाची शक्यताय पणजे वेधशाळेन उक्तायल्या। हाका लागून गोंयच्या नुस्तेमाऱ्यांक फुडल्या 24 वरां खातीर दर्यांत वचपाक बंदी घाल्या। पश्चिम दिशेकडल्यान व्हांवन येवपी वाऱ्याक लागून दर्या खवळ्ळा अशें मत वेधशाळेन उक्तायलां। सांखळी, काणकोणा, दाबोळे, मुरगांव आनी सांगे ह्या भागांत दिसभर जोरान पावस पडिल्ल्याची नोंद पणजी वेधशाळेन केल्या। ह्या भागांत सरासरी 1 इंचभर पावस चड पडला। सकाळपासून सुरू आशिल्लो पावस राती उसरां मेरेन सुरूच आशिल्लो। पश्चिम भारतांत तशेंच उत्तर भारतांत सक्रिय जाल्लो पावस वाऱ्याक लागून गोंयांतूय ताचो परिणाम दिसून येता। आतां मेरेन राज्यांत 85 इंच पावसाची नोंद जाल्या। राज्यांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर पावस चालू आसा। हाका लागून शेती वेवसायाक हो पावस फायदेशीर थारला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।